की आयज खुशी दिसता खूप वेळ जालो आणि आयज बाब रमेश सरकार सांगल्याप्रमाणे आणि तुमकां सगळ्यांक खबर खुबश्यो गोष्टी असतात आणि तुम्ही पळयला की काणकोण म्हणटा ते पयलींच्या मंत्री जालो गेले 7-8 वर्सां पयलीं परत एकदा जेन्ना मंत्री जालो तेन्नाच्यान आमी काणकोण हेल्थ सेंटराची चर्चा खूब केली. आयज आमी हांगा कित्याक उपस्थिती लायल्या एकूच कदाच तुमचें एक स्वप्न आशिल्लें की हांगासरले तुमचे खुबशे मिटींग जाल्यो हे बेगिना बेगीन जावंक जाय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरचे आमची चर्चा जाली की बेगीन फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. पूण एक त्या सरकारान आनी आमच्या राज्यान आयज डबल इंजीन सरकार जो आमी म्हणटा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाचें सरकार जें चलता आनी गोंय राज्यांत आमचे मुख्यमंत्री सरकार चलयता आनी आमी एक लक्षात आमी घेवंक जाय की डबल इंजिनाच्या सरकाराचे जेन्ना आमी उल्लेख करता एक खऱ्या अर्थान वेगळ्या तरेन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सार्वजनीक कामां आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक म्हणून वेगळ्या तरेन जो फंड उपलब्ध जाता ते देशाचे प्रधानमंत्री वेगळ्या तरेन मोदीजी वेगळ्या तरेन विचार करता त्या माध्यमांतल्यान आमी बी त्या कांय गोश्टी आमकां कंप्लीट करच्यो पडटा जेन्ना आमी फंड मागता. आयज आमी जेन्ना फंड मागता पयलीं हांवें सांगलें आमचे डीएमएन आनी आमचे इंजिनियरान आमचे गुणान आमकां हाडून दिले ते आमकां गोंय राज्याक कमीत कमी 750 सुमार कोटी रुपया अलॉट करपाचे हातीन घेतलेले आसा. पयर हांव वास्को गेलो आयज ते वास्को शहराच्या मास्टर प्लॅन ऑलरेडी कंप्लीट केल्लो आसा. थंय आमी फक्त वास्को शहरांतले वेगवेगळे प्रकल्प घेवपाक म्हणून आमकां 140 कोटी रुपया ताणें दिले आसा. आयज अर्बन चॅलेंज म्हणटा ते आयज त्या हेज्याच्या माध्यमांतल्यान फंड घेवपाक जाय जाल्यार आमी लोकल लेवलाचेर वेगळे तरेचें काम फुडें आमी इम्प्लिमेंट केल्यारूच आमकां त्या आदाराचेर आमकां पयशे गावतात. आयज काणकोणां ह्या परिसरांत जे म्हाजी वडील ह्या भागांत म्हाजे पेक्षा चड आमचे बाबा राजेंद्र देसाय बसल्या ताका सगळ्यांक खबर आसा की तो सगळ्यांत चड काणकोण शहरांत चड भोंवतालो म्हणजे काणकोण परिसरांत भोंवतालो आनी काणकोण येवन सगळे गोश्टी पळोवन आनी वयतालो. आयज आमी वेगळ्या तरेन आमकां पळोवपाक जाय की गोंय राज्यांत जर वेगळ्या तरेन ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जे हांगा बसल्या प्रत्येकाक दिसता की बाबा काणकोण शहरांनी विकास जावंक जाय जो पणजे शहरांत जाता. आयज जो विकास मडगांव जाता तो आमच्या भागांत आमकां जावंक जाय. आयज आमकां बी अभिमान दिसूंक जाय की आमकां काणकोणच्या परिसरांत आमी रावल्या आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर वेगळे तरेची सोय आमच्या महिलां खातीर वेगळे तरेची सोय म्हणून आयज जेन्ना आमी उलयता की सांजचे पासे मारपाक गेले वॉकवेज पासून हे सगळे गोश्टी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आयज सगळे महिला कावन्सिलर बसल्या फाटल्यान हांवें जर कोणाक एकट्याक प्रश्न विचारल्यार तुमकां कितें दिसता की कसो विकास जावंक जाय ते स्वता म्हणटाले की बाबा आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स पासून हे सगळे गोश्टी हे डेव्हलप करून सरकारान आमकां दिवपाक जाय की सांजचे वचून तुमकां कोणाक दिसना की सांजचे तुमी वचून तुमचे मित्र मंडळी वांगडा वचून थंय जागो असो डेव्हलप जावंक जाय एक मिया बाकी गाड्यान पासून सगळे गोश्टी जे तेतून बसून एक वेगळे तरेची चर्चा करपाक काय की सांजचे मेळाप जाय की वेगळे तरेचें वातावरण आयज तुमी विचार करा आयज बाब रमेश देवळकर फाटीर आसा पयर म्हाका 2-3 7-8 फोन दवरकर मारले की बाबा आपल्याक बेगिना बेगीन आमचे प्रकल्प मार्गार आमकां लागूंक जाय आनी त्याच बरोबर आमचे श्रेय जे आहा हे आमचे ऑफिसर्स आमचे इंजिनियर जे धडपडटा की आमी हे सगळे पयशे हाडून आमचे प्रकल्प कंप्लीट करपाक जाय. ह्या हॉलाक हांवें तांकां सांगलेलें आसा की ह्या म्हयन्या भितर ते एर कंडिशन करून तुमकां दिवपाक वेगळे तरेन एक एर कंडिशन हॉल म्हणजे तुमकां वेगवेगळे कार्यक्रमाक तुमी तेजो उपयोग करूंक शकता आनी ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाता. आतांच म्हाजे कडेन अध्यक्षान सांगलें की एक टेंडर जाल्लो आसा तुका फ्रायडे पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर करता मार्केट आनी ऑलरेडी फ्रायडे तो मुन्ना सगळे क्लियरन्स करून सगळे तुका अनाउन्स करतले मागीर तुमी घरा पांयवडी केन्ना करपाक जाय. तेच्या भायर ब्युटिफिकेशन प्रकल्प जी सुडाच्या आमी मिटिंगेन ऑलरेडी चर्चा केल्ली आसा. तुमचो जो 3.5 किलोमिटराचो स्ट्रेच आहा ते आमी वेगळ्या तरेन आनी एक धीरे पासून सगळे गोश्टी आमी ते ब्युटिफिकेशनाक आयज तुमकां काणकोणकार आमी आश्वासन दिता की फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर तेजेर आमी फावंडेशन घालून फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूया. एक लक्षात तुमी घेवंक जाय तुमी आमचो हो भाग आनी आमी सदां आमी एक खेडेगांवांत रावतात आमचो एक पयस आसतलो भाग म्हणून आमी चिंतून जावचे ना. हांव बी म्हाजो एक आमचो बी पयलीं आमचे म्हणटाले 70रीचो मनीस म्हणून 70री म्हणजे सामको बॅकवर्ड बी काय उलोवंक ना. आयज आमचे भुरगे शिकल्या काणकोणचे भुरगे शिकल्या 70रीचे भुरगे शिकल्या आनी जे कितें प्रकल्प जे हाडटात म्हणजे शहरांनी ते प्रकल्पांचे आयज आमी बातमी आमी म्हणटलो आमी करूंक शकले कारण हे सरकार डबल इंजिनाचें सरकार जे आमचे मुख्यमंत्री
ब्रह्मोत्सवात आणि आमच्या केंद्रात आमचे मोदीजी आय नेतृत्व करताना ते पैसे आम्ही आमच्या मतदारसंघात आम्ही घेऊ शकले. आणि एक लक्षात आम्ही घेऊन जाय काय गोष्टी आश्वासन दिल्यामुळे जायना ग्राउंडवर सारख्या करण्याची गरज आहे. आणि आज सगळ्या म्युन्सिपालिटी बरोबर घेऊन त्यांच्या प्रत्येकाची इच्छा असतात त्या इच्छानुसार त्या गोष्टी पुढे वापरण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज हे काणकोण हेल्थ सेंटरच न्हू आज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे काल म्हणजे हेल्थ ऑफिसरचे एचओडीची मिटिंग झाली गोवा मेडिकल कॉलेजात की बाबी आम्ही हे सगळे हॉस्पिटलांचे वेगळे तरेन आहात एक वेगळे तरेन एक्सपर्ट्स आनी सगळ्या गोष्टी पावोवंक जाय जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय म्हाका व्हडले 30 दिसान रिपोर्ट जाय. केन्ना केन्ना वेळ लागता. आयज सुद्दां मुद्दम सांगता आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री आहात तुमकां दिसूं येत की आमी प्रेझेंटेशन बी आमी दिना पूण देशाचे प्रधानमंत्री आरोग्य क्षेत्राचेर तेंचे चड भर आहा. म्हाज्यापेक्षा चड म्हायती कदाचित तेंचे कडेन आसतली की गोंय राज्यांत खंय कितें कमी आहा आनी खंय कितें करपाक जाय. आयज आमी तेंगे टीम धाडलेली आसा आनी ते टीम ह्या तरेचें काम करता की गॅप एनालिसीस काणकोण कितें जाय आयज कुडचडें कितें जाय आयज ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलांत खंयचे डॉक्टरांची कमी आहा ओपीडी चलोवंक जाय जाल्यार योग्य तरेन चलोवंक जाय कितें करपाक जाय तुमी पळयलें आसतलें बजेटांत आयज केअर घेवन तुमी सगळे जाण कोणाचे कोणाचे तरी रिलेटीव आयज गोवा मेडिकल कॉलेजांत गेले आसतले. तुमी जेन्ना एडमीट करता तुमी पळोवंक ना आयज सगळे रिलेटीव ते रावंक शकना पेशंटा बरोबर तुमी केअर टेकर म्हणून ताका थंय तुमी दवरता तो आपल्या पेशंटाक तुमी सांबाळटा. एक मनशाक परवडटा दुसरे मनशाक परवडना कोण 500 रुपया दिता कोण 1000 रुपया दिता कोण 2000 रुपया देखील चार्ज करता. म्हणून तेणी आयज ट्रेनिंग आनी वेगळ्या तरेचो फंड तयार केला आसा देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या बजेटात ज्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हे सगळे आमी स्ट्रक्चर करून राज्य तांकां पयशे दितले म्हणजे तुमकां आनी काळजी करपाची गरज ना तांकां आमी आमच्या सिस्टमाचे अंडर घेवन आमी सामान्य जनतेचें जीवन वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक आनी लोकांक सांबाळपाचें काम आमी करतले. म्हणून तुमकां मुद्दम सांगता एक गोश्ट काल एक माय रायट माय प्रायड म्हणून आयज चर्चा प्रधानमंत्र्यान केल्ली. गांवांनी कितें परिस्थिती आसा तुमी महिला खबर आहा. जे विशय चर्चेक आयज पर्यंत येना ते विशय चर्चेक हाडचे पडटा पूण ते देशाचे प्रधानमंत्री हाडले. गोंय राज्यांत आमी आयज सॅनिटरी नॅपकीन आमी प्रत्येक एडोलसंट गर्ल आनी प्रत्येक आमी गांवांत आमी आतां आमी डिस्ट्रिब्यूट वेगळे तरेन करपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज देशाच्या गोंय राज्यांत आमी पयले राज्य आशिल्ले तुमकां मुद्दाम सांगता हांव जेन्ना प्रधानमंत्री कडेन बसून आशिल्लो 30 मिनटां आशिल्लो आनी 30 मिनटां चर्चा केली की ह्यो ह्यो गोश्टी तुमी जे सांगलेले आसा ह्यो गोश्टी आमी ह्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले आसा. आनी आमी ह्याच दिसांनी आमी चर्चा करताली की केअर गिवर जो आहा म्हाजी आई कॅन्सर पेशंट आयज तुमी म्हाका एकूच सांगलें की केअर गिवर जो आहा ताका तो योग्य तरेन तें काम करता. मणिपाल हॉस्पिटलांत काय केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजांत तांकां जेन्ना ट्रिटमेंट जाता ताका सांबाळचें पडटा ते केअर गिवर म्हणून आहा ताका आयज स्ट्रक्चर काय ना ते स्ट्रक्चर करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. की काणकोण जर फुडें वतले काणकोणचें डेव्हलपमेंट जातलो त्यामुळे अशा तरेच्यो गजाली गोष्टी अपेक्षीत आशिल्ल्यो की आमी म्हाका दिसता की आमची जी इमारत जुनी इमारत आसली की ती पोर्तुगीज कालीन इमारत आशिल्ली आनी त्या इमारती संदर्भात त्या वेळाचे विचार त्या वेळाचे आचार आनी अशा स्थितींतल्यान की आज विकासाच्या दृश्टिकोनान वचपी अशा तरेन आमकां खंय तरी दिसतालें की काणकोणची इमारत जी आसा अशा तरेची मोठी जोडणी आसा बरी ना आनी तातूंतले अशेंच आमी आसा उरपाची गरज असो प्रश्न पडटलो. पण ज्या वेळाचेर आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आयलें आनी एक अर्थान अशा तरेच्यो विकासाच्यो जी कांय एक गोश्टी आसा त्यो सुरू जावपाक लागल्यो. आनी त्या खातीर म्हाका सांगपाक आनंद जाता की एक आमी इमारत जाताच त्या बरोबरच जे नवीन फीश मार्केट जो आसा आमी बऱ्याच वेळाचेर फीश मार्केटांत वताले आनी त्या वेळाचेर जी एकंदर परिस्थिती पळयताले त्या परिस्थिती पळोवन आसना की आमकांय वायट दिसतालें की आमचे फिशरमॅन भाव आसा भयणी आसा जे दिसान दीस पर डे रावता त्या अशा घाणेरड्या वातावरणांत रावता आनी हाचें आमकां दुख्ख आमकां सगळ्यांक आशिल्लें नगरसेवक नगराध्यक्ष बाकी सगळ्यांक आशिल्लें आनी त्याच म्हणटात की ह्या नवीन मार्केट जावचो आनी म्हाका दिसता ताजें एकच अडचण जाली की आमी 3-4 वेळ टेंडर केले ते कोणी घेवना. ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता सिंगल टेंडर आसा आनी ताचो योग्य तरेन जे आसा न्ही की मंत्र्यान लक्ष घालूंक आसा ते सिंगल टेंडर आसा ते दिवचे आनी जेणे करून आसा जी आमची लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती पुराय जातले त्या प्रयत्न करूया. बाबा आमी 2022 जेन्ना नवीन सरकार आयलें आनी नवीन सरकार येतकच आमी काणकोण संदर्भांत एक विजन आनी मिशन घेवन कन्सेप्ट घेवन आमी खूब एक फुडल्या 5 वर्सांक फुडल्या 10 वर्सांक आसा काणकोण खंय आसपाक जाय हाच्या संदर्भांतलो एक आराखडो जो आसा आमी प्लॅन केलो. आनी ते करता सांगपाक म्हाका याद जाता
की मडगांव साकून जो आसा पोळे पर्यंत रोड जो आसा की आज जशें मडगांवच्यान जर पणजी वतले जाल्यार नेमकें अर्दवरा पणजी पावताले अशा स्थितीन जर आमकां ट्युरिजम सेक्टर आसूं दी आमी प्रायवेट सेक्टर आसूं दी आमकां वायट दिसतालें की आमचे बऱ्याच वेळाचेर एक्सिडेंट जाताले की आमच्या कर्मन घाटाचेर विचार करता जाय की ताजे संदर्भांत त्या आसा त्या वंताचे बरेचशे एक्सिडेंट जाले आमचे बरेचशे गोंयकार भाव आसा गोंयकार भाव आसा गोंयकार भाव आसा ते जेन्ना एक्सिडेंटाक वता तेन्ना खूब दुख्ख जातालें पूण सुदैवान ते एक वळता सारकें जातकच बरेचशे एक्सिडेंट कमी जाले मग ती गजाल बरी आसा पूण तरी सुद्दां फोरलेन जावपाची आमच्या पेट्रोल आनी आमच्या केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान 1300 कोटी रुपया आमकां सँक्शन जाल्ले आसा आनी ताची सगळी प्रोसेस पूर्ण जावन फुडल्या म्हयन्याक 1.5 म्हयन्या आसा न्ही प्रत्यक्षात फोरलेन हायवेचें म्हणजे पांजरखणी पासून पोळ्या पर्यंत तें काम सुरू जाता आनी 2 वर्सांचो आमकां वाट पळोवची पडटली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोण साकून मडगांव वचप अर्दवर आनी मडगांवच्यान परत पणजी वचपाक अर्दवर की आमकां 1 वरा भितर आमी पणजी पावपाक शकतले आनी सुसज्ज रस्ते आमकां मेळटले त्या दृश्टिकोनान आमकां एक उबारी इंदिरा दर्शन सरकार केली आसा दुसरो आमकां विशय येतालो ते बरेचशे विशय आमी सोंपयले आज आमकां 2 विशय आमचे उरलेले आसा एक विशय अर्बन डेव्हलपमेंट आसा ताजी आजच ते गोष्टी करतले आतां म्हणजे उलोवप 50 वर्सां घेवपाक ना ताजी काळजी सरकारान घेतली आसा अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या माध्यमांतल्यान पूर्णपणे हाजी म्हणजे लायटीची वेवस्थेचो प्रोजेक्ट केल्ले आसा आज आमी रस्त्या संदर्भात नेटवर्क वेगळे जायत न्ही की आमकां दिसा संपूर्ण मतदारसंघ आसा आनी खंयच प्रकारचो आमचो एक खड्डो पडलो पयस पडचो ना जे कांय उरलें आसता ते आमकां फुडल्या समज आगोंद आसतले म्युन्सिपालिटी आसतले फुडल्या समजचे 2-3 म्हयने तर तेय विशय सोंपतले ह्या सरकारची गती घेतली आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी म्युन्सिपालिटी म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात विशय आसत किंवा ग्रामपंचायती विकास आसत जाल्यार सुद्दां तुमच्याच प्रकारच्या डेव्हलपमेंटाक आमी कमी पडपाक दिवना आनी त्यामुळे विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आमी घेतालो की तो विशय आमी पुराय बसलेलो आसा बऱ्याच वेळाचे हांगा विरोधक जे आसा न्ही आतां गटत बोवाळ करपाचो प्रयत्न करता की पयर आमी पळयलें की 3रो जिल्ल्या संदर्भांत जो विशय आसा त्याय संदर्भांत बोवाळ करपाक सोदताले म्हाका आज कितें केलें खबर ना म्हाका पूण त्यामुळे विशय समजून घेनासतना म्हाका दिसता काणकोणकार आज मडगांव आमच्या कलेक्टरेट ऑफिस आनी मडगांव कलेक्टरेट ऑफिस आसले कारणान म्हाका दिसता पर डे सादारण 2 ते 3 मनीस बी एखाद्या वतले म्हाका दिसता विकली पूण आमची कामां हाजे पयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टरेट केप्यां आशिल्ले त्यानंतर आमी डेप्युटी कलेक्टरेट काणकोण आयले आनी काणकोण आज डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या प्रकारचे विशय आमचे आसा 70-80-90% विशय आसा न्ही हांगा डेप्युटी कलेक्टर मामला ऑफिसाक आमी सोदता विशय उरता ते अवघा 5-10% जे विशय उरता ते विशय जर आमकां कलेक्टरेट जे आसा न्ही आमकां 3rd डिस्ट्रिक्टान जर आमकां केप्यां जर गेले तर म्हाका दिसता त्या विशया संदर्भांत आमी सपोर्ट म्हणजे गरज आसा जर जाय ती ताजी विस्तृतपणे आसा आमी काणकोणकार आमी चर्चा करूया म्हणजे आज जर बजेटाचेर विचार केले जायत न्ही की 3 डिस्ट्रिक्ट आसता तर 3 विभागून ते बजेट घालचे पडटले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता नवीन डिस्ट्रिक्ट आसले कारणान आसा की त्या डिस्ट्रिक्टाचो सादारण 30,000 कोटी आसत जाय जाल्यार सादारणशे 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटा संदर्भांत जे आसा न्ही तो आमकां खर्च करचो पडटलो आनी 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटाक आमकां खर्च करपाक जाय आमचे सगळ्या प्रकारचे विशय आसा न्ही हेल्थ सेक्टर आसतले आरोग्य एज्युकेशन सेक्टर आसतले ह्या संदर्भांत जीव विक्रम विकास करपाक पडटले आनी त्या दृश्टीन विचार करपाक जाय आज हांव विशय उलयता आसतना गरज आसत जाल्यार ताजे एक वेवस्थीत जे आसा न्ही एक चर्चा डिबेट आमी करूया आनी तातूंत कितें बरें आनी कितें वायट आसा न्ही हाचो एक स्वतो विचार करपाची गरज आसा हांव मनशां कडेन इतलेंच मागता आमचे आरोग्य जे आसा न्ही म्हणजे हेल्थ सेंटर आसा ते अपग्रेड करपाक संदर्भांत तुमी पावल मारलें विधानसभा जावन आसतना ती स्टेप्स घेतले डॉक्टर केदारनाथ अपॉयंट केलो आनी त्या कांय प्रक्रिया सुरू जाल्यो आनी त्या संदर्भांत जर त्या आमी ठरयले दिसान जर पूर्ण जाल्या आसत जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचो आरोग्याचो प्रश्न आसा हांगच्यान सुट्टलो मागीर त्या संदर्भांत एक ग्वाही तुमी आयच्या आज दिवची आनी दुसरें एक आमचे काणकोणचें ते शहर जे ब्युटिफिकेशना संदर्भांत आसा आनी तुमी दिवचे आनी त्या वेळार तुमी वारंवार आमकां मदत करत आसा सरकाराचो पूर्ण ताकदीसह जे आसा आमच्या मतदारसंघात
म्हणजे सगळ्या प्रकारे मदत मेळटा की त्या ह्युमन म्हणजे महिलांच्या संदर्भात जे आसा सुद्दां जे आसा न्ही की अनेक विशय आसा न्ही लखपती दिल्ली म्हणा ह्या सगळ्या सगळा संदर्भ आसा त्याही संदर्भात मदत जाय आसा त्यामुळे सगळ्यांनी मागता की या उरलेल्या काळात सरकारचो योग्य तरेन आमी मदत घेवची आणि जे जे विषय आसा उरलेले आसा ते आमच्या समोर जर योग्य तरेन मांडले आसा जर जायत न्ही तर विकसीत जावपाक व्हडलें कठीण ना आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी विकसीत भारताचे स्वप्न पुराय करतात आणि तेच करता आसतना आज गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान की आमचे 2037 पर्यंत गोंय विकसीत जावचें अशें प्रकारचो नारो सोडिल्लो आसा ह्या सगळ्या पैलूचेर आमी आमच्या काणकोण आसा विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी विचार करता आणि त्या पॅरामिटर आमकां पूर्ती करपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता आणि हे सगळें करता आसतना की आज जे माननीय मंत्री आसा तांचे सहकार्य आरोग्य सेक्टर आसूं दी अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात आसूं दी बाकीच्या सगळ्या गजाली संदर्भात कोण सहकार मेळटा तर आमकां मागता की अशाच प्रकारे आज जशें तरेन तात्काळ जे एखाद्या विशयाक संदर्भात लागला सुद्दां जात न्ही की डिसिजन ते तात्काळ दितात की अशाच प्रकारे डिसिजन दिवचे आणि 2 गजाली आमकां ताणें आज सांगल्यो एक काणकोण ब्युटिफिकेशना संदर्भातलो विशय जो खुलासो जाय आणि दुसरो आमचो आरोग्य सेक्टर जो आसा न्ही एक व्यवस्थीत जर तुमी उतर दिल्ले आसा जाल्यार सुद्दां जायत न्ही काणकोणच्या तुमच्या हातान आसा न्ही 100% काम जालें अशें मला हातला जावचें ना आणि त्याच तुमी सहकार करचे अशी अपेक्षा व्यक्त करून मागीर 2 शब्द बोलले बरें इमारतीच्या बिल्डिंगीच्या उद्घाटन सोहळ्यात आमच्यामध्ये उपस्थित असले आमचे नगर विकास मंत्री विश्वजित राणे सर तसेच आमचे काणकोणचे लाडके आमदार तसेच गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री सर डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमचे डायरेक्टर ब्रिजेश मणेरीकर सर जीसुडाचे इंजिनियर हुसेन मुजाहिद तसेच आमचे ह्या प्रोजेक्टाचे अंकुशबाई तसेच इतर आमचे चीफ ऑफिसर लक्ष्मीकांत देसाई तसेच काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष गणेश मडगावकर काणकोणचे नागरिक आणि आमच्या काणकोण नगरपालिकेचे हितचिंतक शुभचिंतक बरे मागपी तसेच माझ्या काणकोणच्या मोगाळ बंधू आणि भगिनीनो काणकोणचा नगरसेवक तसंच उपनगराध्यक्ष आणि सध्याचा नगराध्यक्ष म्हणून फाटली 5 वर्सां हांव काम करता आसतना हांवें प्रामुख्यान एक नोटीस केला की आमचे जितले काणकोण नगरपालिकेचे जितले फायली आमचे डायरेक्टर ऑफिसां वयताले तेंचे एप्रुवल आमकां जाता तितले बेगीन जाता तितले फास्ट मेळटाले आमकां केन्नाच अशी अडचण अशी जाली अशी म्हाका जाल्यार दिसना कित्याक आमकां आमचो मणेरीकर सर आनी आमचे पयलींचे आदले पिळर्कर साहेबान केन्नाच आमची कसलीच कामां आडून दवरना तेन्ना हांव त्या डायरेक्टराचे खरेंच मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता तशेंच जे फायली आमचे नगरपालिकेचे इतर प्रमोशनाचे फायली बाकीचे जॉबाचे फायली जे जे सरा कडेन वयताले आमचे विश्वजीत सरा कडेन वयताले तेन्ना तेणी ते आमचे सदां फायले आमकां फायलीचे एप्रुवल दिले आमकां केन्नाच दुखयना कित्याक आमकां केन्नाच कमी पडूंक दिना म्हणून खरेंच हांव सांगता की आमच्या काणकोण नगरपालिकेच्या वतीन आणि आमच्या सगळ्या कावन्सिलराच्या आणि स्टाफाच्या वतीन आम्ही तुमच्या मनाकाळजांतल्यान खूब खूब अभिनंदन करता तशेंच फाटली 5 वर्सां सतत त्या काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक उपनगराध्यक्ष नगराध्यक्ष म्हणून काम पळयता आसतना फाटली 5 वर्सां आमी सतत पळयलां की आमचे काणकोण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सद्याचे लक्ष्मीकांत देसाई सर तसेच आमचे मधू सर आणि नार्वेकर रमेश गांवकर सर यांच्यानी आमकां मुख्य अधिकारी म्हणून भरपूर काम करून दिल्ली आसा आणि ह्या वेळार तेंची खरीच याद करपाची गरज आसा आणि बाकीच्या इतर मुख्य अधिकाऱ्यांनी आमकां काम करून दिल्लेच आसा पूण हांव सगळ्यांचे मनाकाळजांतल्यान खूब अभिनंदन करता कारण तुमच्याच मुळे आयज ह्या भव्य दिव्य अशें ह्या बिल्डिंगेचें उद्घाटन जालें तेन्ना तुमकां बी देव बरोबर म्हणटा तशेंच फाटलीं कितलींशीं वर्सां जेन्ना आमी काणकोण नगरपालिकेचे सगळे नागरीक जे पळयताले की काणकोण म्युनिसिपालिटी येता आसतना मातशें बेजार जातालो की काणकोण नगरपालिका ही आमची पयलीं हांगा आसल्या कारणान ती बांदपाच्या निमित्तान आमी ती हालयली आनी 4 रस्त्यार
लोकांक इल्लोसो प्रॉब्लेम जातालो येवपा वचपाक आनीक आमकां बी बरें दिसतालें तेन्ना आमी परत आमी सरा कडेन हो प्रश्न मांडटाले की सर आमची बिल्डिंगेचें उद्घाटन केन्ना जातलें कित्याक तेजें काम सुरू आहा तेन्ना आमी हे सगळे गोश्टी सरा कडेन दवरले आनी सरान हो जाता तितलो इनिशिएटीव घेवन आनी स्वता लक्ष दिन आनी आमच्या ह्या नगर विकास खात्याच्या मंत्रीक विश्वासाक घेवन हो आमगेलो प्रोजेक्ट पास करून दिलो त्या बद्दल हांव खरें सराचें मनाकाड जाता अभिनंदन करता आनी तुका सर देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.